ॲक्च्युअली तुम्ही एरिया व्हिजिट केली लास्ट नाईट सिच्युएशन आता इवन टुडे आई सकाळी सेम येयलो म्हाज्या वांगडा साळ ह्या गांवांत म्हाज्या मतदारसंघात परिस्थिती मातशी बिकट आसा कित्याक आपल्या महाराष्ट्रात दोडामार्ग तालुक्यात जो पावस पडला जे तियाळी धरणाच्या हितून बांदोड क्षेत्रांत जी अतिवृष्टी जाल्या तेन्ना तेंच्यांनी 4 दरवाजे उगडलेले आसा तेंच्यांनी एक्सेस ऑर्डर जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी 4 दरवाजे ओपन ऑलरेडी सोडलेले आहा आनी तेचो इफेक्ट साळ ह्या गांवांत बसलो इवन हो पेडणे तालुक्याक हो मार बसलेलो आसा कळ्ळें न्ही आतां मातशें कंट्रोल आसा फूल आमची अंडर मामलेदार प्रवीणजी पंडीत हेंचे सगळे फूल डिसास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आसा ती ऑलरेडी साळान आसा आनी ते कंटिन्युअस थंय फायर सर्वीस एम्ब्युलन्स सगळ्या फेरिटी गेल्लेले आसा ज्या 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 घरान उदीक गेलां तांकां ऑलरेडी काल राती आमी शिफ्ट करून सेफ जाग्यार हाडलेले आसा देवळान 2 देवळांनी उदीक गेल्लेले आसा पण नाव द परिस्थिती अंडर कंट्रोल सर तुमकां दिसना की त्या सायडीच्या किनारीच्या ज्या मातसो उदक पडटालें जाल्यार यू ऑल्सो हॅव बीन टेकन इन टू कॉन्फिडन्स आनी आय थिंक दे हॅव टेकन कॉन्फिडन्स टू डबल डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर नारपणी तेणी तुमकां सांगलेलें की तुमी दे हॅव इन्फॉर्म टू द मामलेदार यू ऑल्सो टेकन यू एज एन MLA ऑल्सो टेकन इन या इट इज देट नो प्रॉब्लम सो प्रिकॉशनरी मेजर्स काही घेतलेले आसा कशें आसा मनुष्य न्हय भितून कांय ना नाव वी आर ट्रायंग टू सेव द प्रॉपर्टीज डॅमेज प्रॉपर्टीज ती सेव कशी करप हो प्रश्न आसा एवरीबडी सेफ दे कॉम्पन्सेशन गव्हर्मेंटा कडेन दिवचें म्हूण मागतात मागतले एखाद्या वरा येतले म्हाजे भितर म्हणजे समबडी वील पुट इट टुडे आनी इवन CMानूच सांगला की मॅक्झिमम तांकां फायनान्शियल हेल्प करूया म्हणून आज सकाळी म्हाज्या कडेन 6 मेळ्ळें सर लायक दीस टायप ऑफ सिच्युएशन चडशें केन्ना येवंक ना हाऊ डू यू सी दीस इवन ड्युरींग माय पॉलिटिकल ऑफ लास्ट 30 years आय नेवर सीन सच सिच्युएशन इन साळ विलेज केन्ना जावं ना अशें फर्स्ट टायम घडलें आनी फक्त अतिरिक्त पावस पडलेलो आसा पळय यू नो दॅट द रेनफॉल हॅज ऑलरेडी क्रॉस द एवरेज अशें दिसता की फाल्यां हो जे कितें सिच्युएशन आहा पावसाचें सप्टेंबर आनी ऑगस्ट हो फुडें पावस पडटलो ताका सुकयतलो हो आयज प्रश्न जाल्लो आसा कित्याक एडिशनल रेन पडलेलो आसा man-made disaster इट इज नॅचरल कॅलॅमिटी कळत तुका न्ही सो इट इज मोस्टली द रेन and what can we learn from this now because in future to be prepared for all these things न्ही एवरीबडी हॅज टू टेक केअर आयज आमकां साळ गांवांत कळ्ळें कितें भोगचें पडलें तें हेज्या फुडें फुडलो पावसाळो येतलो एवरी पावसाळो येतलो तेन्ना प्रत्येकाक अलर्ट रावचें पडटलें आनी इवन द लोकल कम्युनिटी फाल्यां आमी आसले जाल्यार वी वील टेक केअर वी वील अलर्ट द पीपल ऑफ दॅट एरिया इज इट अ हाय टायम फॉर द डिसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स डिसिल्टिंग करपाक जाय डिसिल्टिंगची गरज ना कित्याक आतां गोव्यात तसो पावस ना ह्या 2-3 दिसांक पूण उदीक येयलें न्ही इट इज ओनली ड्यू टू द तियारी डेथ एंड नथिंग इज डिसिल्टिंगाची गरज ना गरज सो रिवर जी नॅशनलायझेशन जावपाक आसा ते रिवर डिसिल्टिंग दॅट इज द प्रोग्राम ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट इज नाउ द रिवर्स विच आर मेन्शन्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट रिगार्डिंग वॉट इज द वॉटर वेज ऑर वॉट इज दॅट इज द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट